नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार फाटली 48 वरां दोतोर आनी मेडिकल स्टाफाचे ऑब्झर्वेशना खाला। सुत्रां म्हणटात कंडिशन सध्या स्थिर, पुलमाव भरले, ब्रेस्तारचो सबंद दीस ऑक्सिजनार घाल काड। बीजेपीचो शिरोडचो आदलो आमदार मंत्री महादेव नायक चल्लो काँग्रेसीत। आयतारा रितसर एंट्री, शिरोड्या परत काँग्रेसीक हाडपाची महादेवाची तयारी। काँग्रेस पेटली उमेदवाराचे गाठी भेटीक। जीएमसीचो डीन दोतोर प्रदीप नायक सस्पेंड। जीएमसीचे डिप्लोमा आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट सीटांचे कन्वर्जनात घाळपण भुजले। दोतोर प्रदीप सचिवालयात, दोतोर शिवानंद बांदेकरा कडेन डिनाचो ताबो। गोवा डेरीचे एमडीचे नेमणुकीतूय स्कॅमाचो वास। हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस। वादग्रस्त आनी स्कॅमाचे खरेदी वेव्हार करपी खरेदी समितीचे मुखेल्याकूच नेमला एमडी। प्रशासकाचोय कारभार स्कॅनरा खाला। पुलवामा हल्ल्याचे दुखावट्यात आदल्या रक्षा मंत्र्याचो सनबर्न क्लिसाकाक बावटो। 2.5 कोटीची परसेप्टाची देणी भायले भायर एडजस्ट करून ईडीएमाक वाट मेकळी। शेनवार आयतारा वागातोर सनबर्न। आणि बीएसएनएलचे इशू चालूच। कर्मचाऱ्याच्या स्ट्रायका उपरांत आता गिरायकाक डबल बिला फारीक केला असताना परत 30 बिला म्हणून बोवाळ। मुख्यमंत्री पर्रीकार फाटली 48 वरां दोतोर आनी मेडिकल स्टाफाचे ऑब्झर्वेशना खाला। बुधवारा हालिल्ले मेडिकल कंडिशन आता खंय जाग्यार आयला। बुधवार ब्रेस्तारा कंडिशन सापूच हालिल्ल्यान दीस रात दोतोर आनी मेडिकल स्टाफाची बरीच धांवपळ जाली। ताका सबंद दीस ऑक्सिजनार दवरचो पडिल्लो। कळटा ते प्रमाण ताच्या पुलमावांनी खंय उदक जाता। सध्या ताका फ्लॅटारूच आयसीयू फॅसिलिटीत दोतोरांचे ऑब्झर्वेशनात दवरला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमारा ताच्या फ्लॅटारूच मंत्रिमंडळाची बसका आपयल्ली। बसकेकूय ताचे कंडिशन तितलेशे बरे दिसनाशिल्ले म्हूण बसकेक गेल्ले कांय मंत्रीच उलोवन दाखयताले। ते उपरांत ताची प्रकृती बुधवारा सांजे बरीच हाल्ली। बुधवारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे कंडिशन हाल्ले। पुलमावांनी उदक जाल्ल्यान श्वास घेवंक त्रास जावंक लागलो। जीएमसीतले कांय टॉप दोतोर राती उसरा मेरेन फ्लॅटार आशिल्ले। ऑक्सिजनाचेर घालून पुलमावाचें उदक काडल्या उपरांत तो मातसो स्थिर जालो। ऑक्सिजन सिलिंडराची हाडवर चालूच आशिल्ली। शुक्रारा पर्रीकाराचें कंडिशन सारकें स्टेबल आसा म्हूण कांय सुत्रांनी दावो केलो। शुक्रारा सदचे यो वच करपी कार्डिओलॉजिस्ट, मेडिसिन आनी गुंगेचे दोतोर फ्लॅटार यो वच करताले। पर्रीकाराच्या ताळगांवच्या फ्लॅटारूच सगळ्यो आयसीयू फॅसिलिटी आशिल्लो रूम सेट केल्लो आसा। थंय आयसीयूचे पावण्यार ताका मेडिकल स्टाफ आनी दोतोरांच्या ऑब्झर्वेशना खाला दवरला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बीजेपीचो शिरोडचो आदलो आमदार मंत्री महादेव नायक काँग्रेसीत चल्लो। शिरोड्या खंय परत काँग्रेसीक हाडटाच म्हूण महादेवाचो दावो। आपले कार्यकर्ते काँग्रेसीक जिखूंक वावुरतले म्हूण महादेव उलयला। मांद्र्या बंडखोरीच्यो फक्त गजाली। शिरोड्या महादेव कॅम्प बदलून मेकळो। काँग्रेस सध्या इच्छूक उमेदवारांचे गाठी भेटीक पेटल्या। उमेदवार कोण ते खंय इलेक्शन जाता तेन्ना कळपाचें। तुमकां सुभाष शिरोडकारान डिफीट केल्लो लास्ट इलेक्शन। हय, तुमकां विन जातली इतलें हें आसा? तुमी विन जातली म्हणून तुमकां इतलें हें आसा? पयलीं टिकेटी जावनी न्ही, पयलीं टिकेटीच जावनी मागीर पळोवया कशें। कारण शिरोड्यांत एक खेपे काँग्रेसचो सीट येता, हितून तिणें मात्र शंका ना। सर, तिकेट मेळो ना मेळो तुमचो सपोर्ट काँग्रेसी आसता काय? आतां हांव जॉयन जातात म्हणटकीर साहजिकच आसा की हांवें काम करपाक जाय। बीजेपी म्हणून वोट आसात, पूण तितून एक कट्टर समर्थक आमचे हांव तें नाकारना। तुमचे सपोर्टर म्हणटा तुमी? आमचे सपोर्टर पयलीं कशें जालें, पयलीं जेन्ना 2007 म्हाका तिकेट मेळ्ळी तेन्ना बीजेपीक 6,000 बीन मतांची पडटाली, पूण म्हाका तिकेट दिली उपरांत ती 9,900 पावली। मागीर दुसऱ्या इलेक्शनाक 12,500 जाली। पयलो युती तुटली आनी ताका लागून एमजी पार्टीक अशी आकर्शक अशी मतां मेळ्ळी। तुमच्या मतान काँग्रेसीचे कितले हांगासर वोट्स आसतले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? काँग्रेसीचे साधारणता सारखे हाजे वोट म्हणटे 7,000 वोट आसतले। 7,000? आणि त्या भायर तुमचे पर्सनल? माझे पर्सनल वोट आसा।
हे सगळे काँग्रेसी लोक तुमचे रावतले माझ्यावर रावतले म्हणजे काँग्रेसी बरोबर रावतले. सर एक अंदाज कितले काँग्रेस उमेदवार कितले मतांनी येवपाची एक अपेक्षा आसता ना अजून प्रचार सुरू जावना न्ही. सो एक आणि जेन्ना वातावरण प्रचार सुरू जातलो तेन्ना लोकांचो ट्रेंड कळटलो. गोवा डेअरीचे एमडीचे नेमणुकीतूय स्कॅमाचो वास. हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस. डेअरीचे सगळे खरेदी समितीचो मुखेली आशिल्ल्या एमडीचे नेमणुकीचेर सरकाराक प्रस्न. जापेक 3 सप्तकाचो प्राज. कॅटल फीड मशिनरी आयस्क्रीम प्लांट सगळ्याचे वेव्हार दुबावीत आनी स्कॅमाचो वास. मात तेच खरेदी समितीचे मुखेल्याक एमडी कसो केलो काय म्हणून कोर्टाचो प्रस्न. प्रशासकाचोय कारभार कोर्टाचे स्कॅनरा खाला. गोवा डेअरींतली स्कॅमां आनी गैरवेव्हाराचेर प्रुडंटान एकार एक एक्सपोजे केल्यात. प्रकरण चवकशेक रजिस्ट्रारा मेरेन पावन डेअरीच्या कारभाराचो सीएच्या समिती वरवीं पंचनामोय जाला. आतां सरकाराचेर कोर्टान परत बडी मारल्या. प्रकरण गोवा डेअरीच्या एमडीच्या नेमणुकेचें. सरकारान आदले एमडी आनी कांय डायरेक्टरांक काडिल्ले खरे, मात आतां प्रशासकान एमडीच्या पदार बसयला तो तेन्नाच्या सगळ्या खरेदी समितींचो मुखेली. गोंधळ जाला तो खरेदीतूच. सरकारान ताकाच कसो एमडी केलो काय म्हूण हायकोर्टान जाप मागला. The Honorable High Court was pleased to ask the state government, the administrator, to submit before this Honorable Court that as to why respondent number 5, who is Mr. Duri, have been appointed as managing director, mainly because he was the one who headed all those 3 committees who eventually was involved in the entire illegalities and mismanagement. So especially when the main fact which have to be examined today is what was his role in the entire mismanagement and irregularities. There are complaints pending against this Mr. Duri. Those complaints are not decided. So this Honorable High Court have asked the administrator as to why they were compelled to appoint this Mr. Duri, especially when he headed those all the committees. एमडीच्या नेमणुकेत प्रक्रिया आनी नेम कित्याक पाळले ना ताचें स्पश्टीकरण कोर्टान मागला. By flouting the basic rules, the bylaws, which provides that the next senior most person should be appointed as the managing director. So there is a backdoor entry given to Mr. Duri, and he has been appointed there. So this is what we have challenged before this court, and this in fact defeats the very purpose of the orders and judgment passed by this honorable court in the earlier Shivanand Pendekar matter. So there, this honorable court was pleased to direct the registrar to take action against all those mismanagement illegalities, and the forthcoming action of suspension had come. So this, whatever this administrator have done today, have in fact violated the very order in letter and spirit. Have failed to comply with the order in letter and spirit. एकंदर प्रकरण पळोवंक गेल्यार प्रशासकाच्या नेमणुके उपरांतूय डेअरी सुदारपाचें नांव घेना. सगळे बोकले मलय खावपाचेच. एमडीचे नेमणुकेचेर जाप दिवंक सरकाराक 3 सप्तकांचो प्राज. केस मार्चाच्या पयल्या सप्तकात दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. जीएमसीचो डीन दोतोर प्रदीप नायकाक सस्पेंड केलो. गोवा मेडिकल कॉलेजीचे पोस्ट ग्रॅज्युएट सिटाचें प्रकरण ताका भुजलां. डिप्लोमा सिटाचें पोस्ट ग्रॅज्युएट सिटांत रुपांतर करपा खातीर अर्ज करपाचेर डीन दोतोर प्रदीपान खंय घोळ घालो. ताका लागून सगळें कोफुसांव जाला म्हूण हेल्थ डिपार्टमेंटान प्रदीपाक जबाबदार धरला. ताका पर्वरी सचिवालयांत पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंटांत रिपोर्ट जावंक सांगला. डीनाचो ताबो दोतोर शिवानंद बांदेकराक दिला. पुलवामा हल्ल्याचो दुखवटो देश पाकिस्ताना आड सुडाचे भावनेन पेटिल्लो आसतना आदलो रक्षा मंत्री पर्रीकाराचो सनबर्न इडियमाक बावटो. आयोजक परसेप्ट कंपनी सरकाराक आनी पुलिसाक 2.5 कोटीची आदली देणी आसा. ती परसेप्टाचे सिस्टर कन्सर्न कंपनी कडेन एडजस्ट करता म्हूण सांगून सरकारान हायकोर्टा मुखार आडक्याचे घोडके केले आनी सनबर्नाक कोर्टाचोय बावटो. हुतात्म्याच्या दुखवट्यांत सरकार सनबर्नाक फुल्ला म्हूण इशू. सनबर्न इडियम आयोजक परसेप्टाची आदली 2.5 कोटींची देणी आसा. अशें आसतनाय गोंय सरकारान सनबर्नाक बावटो दाखयला म्हूण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजनान घाल्ली जनहित याचिका शुक्रारा हायकोर्टात आयली. परसेप्ट लायव्हाची दुसरी सिस्टर कन्सर्न कंपनी परसेप्ट डिमार्कान गोंयांत लुसोफोनिया गेम्साक सुवाळो केल्लो तेन्ना सरकारान खंय तांचे 2 कोटी 28 लाख आडोवन धरिल्ले. ते पयशे परसेप्टाच्या आदल्या देण्यांत एडजस्ट करता म्हूण परसेप्ट लायव्हान हायकोर्टाक सांगला. पुलीस बंदोबस्त आनी कमर्शियल टॅक्साचेर परसेप्टाचे सरकाराक देण्या विशीं अजून सारकें कांयच क्लियर ना. ताका चॅलेंज दिवं येता.
परसेप्ट डिमार्काचे 2,28,00,000 रुपया त्या देण्या इतलेच आसूं येता अशें गणीत परसेप्टान मांडलां. ही देणी एडजस्ट करून हायकोर्टान सध्या सनबर्नाक बावटो दाखयलो. The court has directed that the amount of rupees 2,28 lakhs that was due to a sister concern of Percept, what is the name? Percept Life, is to be in fact adjusted towards the dues payable for the earlier organization of the police bandobast charges and other luxury entertainment tax charges, etc. परसेप्टाची फायल क्लियर करपी मुख्यमंत्री पर्रीकार. प्रकरण कोर्टात असताना सनबर्नाक सरकाराचो बावटो. पुलवामा हल्ल्याचो दुखवटो आनी देश पाकिस्ताना आड सूड भावनेन पेटिल्लो असताना आदलो रक्षा मंत्री सनबर्नाची फायल क्लियर करताच कसो काय म्हूण इश्यू. सनबर्नाचे जे सनबर्न आमी इन प्रिंसिपल ताका दिल्ले आहा तेजो स्टेट लेवलाचे कमिटीचे डिसिजनूय जालें तें दिवपाचें आनी करपाचें म्हणून. कारण गोंयकाराक सनबर्न हो जावं क्लासीक सनबर्न क्लासीक हो गोंयकाराक जावं नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक जाय तेजे वयल्यान ट्युरिस्ट लोक चड येवंक शकता. आनी आमचो जो हें आहा कल्चरल सुद्दां आहा डांस म्युजीक हें आमचें आहा आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हें म्युजीक जाय हेजे खातीर हेका आमी सनबर्न आमी क्लासीक हेका आमी अलावड केलें. आज तेजें एप्रुवल बी चीफ मिनिस्टरान दिल्लें आहा. This whole country of ours is in a mourning state because of the Pulwama attack, terrorist attack. And these people are passing festivals. And the minister says that EDM festival is our culture. Since when this is our culture? It is disastrous to say that it is our culture. You say that you want to attract tourism, it's okay. But saying that it is our culture is a disaster. हा देशामध्ये सगळीकडे बघतोय की शोकाकुल वातावरण आहे. देशामध्ये प्रत्येक भारतीय आज आपली भावना व्यक्त करतोय की आमचा जो सैनिक आहे, जो आमच्या सगळ्यांचं रक्षण करतो आहे, तो सैनिक आज तिथं त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये त्यांच्या कुटुंबामध्ये आज दुःखाचं वातावरण आहे. आणि या ठिकाणी राज्यस्तरीयवर अशा सरकार अशा प्रकारच्या नाचगाण्यांच्या फेस्टिवलचं आयोजन करतं. हे कुठेतरी दुर्दैव आहे. सनबर्न जावकूच जाय म्हूण हट्टाक पेटिल्ल्या पर्यटन मंत्रालयान कोर्टा मुखार आदल्या देण्याचे आडक्याचे घोडके करून एकदाचो सनबर्नाक बावटो घेतलोच. सनबर्नाचेर फी टॅक्स आनी बाकीची अप्रत्यक्ष येणावळ धरून सरकाराक बरीच जोड आसा म्हूण ॲडव्होकेट जनरल कोर्टाक सांगूनय मेकळो जाला. फुडें प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मडगांव पालिकेक ई वेस्टाचो विलो लावंक जमना. शेडो कावन्सील म्हणटा कितलींशींच वर्सां जालीं गॅलरी आनी वचत थंय ई वेस्ट आनी मोडकी कदेलां असल्या कोयरान पालिकेची बिल्डींग भरल्या. असल्या घाळपणान उजो लागपा सारकी बरी वायट गजाल घडूं येता. नगराध्यक्ष म्हणटा नव्या कॉम्प्युटराक राविल्ली आतां मेळिल्ल्यान फुडले बसकेंत विशय काडटा. ई वेस्टाचो विलो खंय योग्य तरेन लावंक जाय. स्क्रॅपान दवरलेले आहे म्हणल्यार तातूंत फायली आहे सगळे बरे ओल्ड इम्पॉर्टंट फायली आसतल्यो कंपायल करून न्यू कंप्युटरान ते फीड करपा जाय. वॉट इज द रिजन फॉर किपींग दॅट स्क्रॅप इयर्स टू इयर्स? कित्याक हांवें हे आतां नियरली अबावट एक 3-4 वर्सां जालीं पळयलां ते थिंगा स्क्रॅप पडलेल्या कोण केअर करना. केवळ कॉम्प्युटरूच ना तर आनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय भरिल्ल्यो आसा. कारण ही बिल्डींग जो स्ट्रक्चर आसा तो खूब जुनो स्ट्रक्चर. फर्निचरान तो उबो केल्लो आसा. सगळें फर्निचर आसा ताका फर्स्ट फ्लोराक. एखादे वेळी कितें वायट घडणूक घडली जायत न्ही जाल्यार हाहाकार माजूं येता अशी परिस्थिती आसा. नगराध्यक्षान तिचे रजाव दिले. नवे कंप्युटर खंय आतां पावल्यात. फुडले बसकेत ई वेस्टाचो विशय येतलो. GSUDA, I think we have made an inventory, and that time GSUDA said that once the new computers come, you can dispose this of. We have now already received some 19 or 20 computers from GSUDA, so I think now we can actually get rid of our e-waste. Recognized vendor who has been recognized by the Solid Waste Management Corporation, and there is a vendor for this e-waste. If they are taking it, I think there is nothing like that, because at least we are being responsible to give it to an authorized body where it can be taken to a logical conclusion. And I think for the next council meeting, I will also put it to the council. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. BSNLचे इश्यू सोपना. आतां गिरायकाच्यो लँडलायनी 3 दीस कर्मचाऱ्यांचो स्ट्रायक आनी आतां गिरायकाक धाडल्यात डबल बिलां.
फाटल्या म्हयन्याचे बिल फारीक केला आसतना परत 30 बिलां म्हूण लोक बेजार. पोस्ट ऑफिसांत भरल्यात ती बिलां अपडेट जावंक ना म्हूण कळटा. आतां बिलां जाग्यार घालूंक लोकांच्यो लायनी. मडगांवां BSNLचे ऑफिसांत गर्दी, काम धंदो सोडून लोक BSNL फाटल्यान. ज्या लोकांनी पोस्टांतल्यान BSNLचो बिल फारीक केला तांकां ह्या म्हयन्यांत डबल बिल येयला. कित्याक म्हणल्यार पोस्टांनी BSNL कडेन फाटल्या म्हयन्याचो अपडेटच केलो ना. ताका लागून ह्या म्हयन्यांत डबल बिल येयला आनी मडगांव BSNL ऑफिसान गर्दी पडला. हांवें एमावंटा दिला फक्त आनी ह्या म्हयन्याचो दिला डबल द एमावंट फारीक करपाक. आनी भितर रश सगल्या एक दिसला कामां लीव काम पिड्याकूनच थिंग भोंवताय आमी. This puts people into problems, you know. So this all things have to be sorted out. It's not, and nothing is systematic here. The bills are irregular. The bills are billed twice. Internet is not correctly done. So you know this all have to be sorted out. And I don't know what BSNL is doing now. Recently they've been on a strike for 3 days. And being on a strike for 3 days, you happen to call the office. The office always seems to be closed on. Why? Because of strike. Why are people put in inconvenience? This is not right, you know what I mean to say. So this has to be sorted out with BSNL. There are a lot of other phone companies that are coming in the market, which, you know, we have to strike, and we have to go on a strike now and just try to boycott BSNL once and for all. This is what I got to say to you. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.